देव बरी सांज दिव सगल्यांक तुमकां दिव फादर्स. आनी मोगाचो येवकार आयच्या नोवेनाच्या सोमरमणीक. आयज जावन आसा 6वो नोवेनाचो दीस आनी आयची मांडावळ करतात कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन एंड लिजन ऑफ मॅरी. हांचे पासत हांच्या फॅमिली पासत ह्या मिसांत आमी मागतल्या आनी सगल्या गिरी सांगोलदा आमच्या फिरगोजकारांच्या इंतेसां पासत आमी दर दिसा मागता. बागयोन देवगान आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो, आमच्यो फॅमिली सांबाळच्यो आनी आमकां सगल्यांक राखची आनी बरे सावधीन आनी भलायकेन राखची म्हूण ह्या मिसांत आमी मागतल्या. माये मोगाचो येवकार खरीत भाशेन आमच्या इश्टा Father Kyriel D'Souza. A very warm welcome to you, Father. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय गांवघरांतान पयस आसलोल्यांक अदीक मोगान वेगोवंक आमचे शीण राव. गोंयांत जायतो लोक आपलो गांव घर सोडून पोटाक लागून आयल्यांत. थोडी आमची घरांनी कामांक आसात, थोडी आमच्या दोन्यांत आदार दितात. जायती आमचे रस्ते घरां बांदतात. एकाच उतरान सांगचें म्हणल्यार चडसो लेबर क्लास लोक गोंयांत आसात. ते आमच्या देशाचे आनी दुसऱ्या प्रांतांतलीं आयलोलीं आसात. तर क्रिस्तांव कशीं, जेजूची पाटलावदारां कशीं, असल्या सवय आमची वागणूक आनी संबोध कसो जावचो हाचेर आयज आमी नियाळ कोत्तोल्या. तर ह्या मिसा भेटेन सगलीं जीं गांवघर सोडून पयस गेल्यांत तांकां सुरक्षीत राख म्हूण आनी तांचें उदारपसण जावचें म्हूण मागतना आमी गांवघरांतावन पयस आसलोल्यांक मनान लेखूंक आनी मोगान वेंगोवंक आमच्या काळजांक हुस्क्यान आनी मोगान बोर म्हूण जेजू लागीं ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो देव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आग्वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Risa
प्रार्थुया. देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजी विणी बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भाग्योंत देवगाचे विनोतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शिकी तुजे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. सोनवार पाळात आनी म्हज्या नमस्काराच्या जाग्याक मान दियात. हांव तो सोर्वेस्पोर. मेल्ल्यांचो प्रसाद मागता तेंचे थंय बूद घेवंक वचूं नाकात. हांव तो सोर्वेस्पोर. जाणट्या सोवें मान मर्यादीन चलात. भिरांत मोगान म्हाका खालते रावात. हांव तो सोर्वेस्पोर. तुमच्या गांवांत पोरको लोक जियेता तांकां दुखोव नाकात. तुमच्या इस्रायल लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात. तुमचो कोत्तात तेच परी तांचोय मोग करात. एका काळार इजिप्तांत तुमी पोदेशी आसल्यात म्हूण मनांत दवरात. हांव तुमचो सोर्वेस्पोर. फोटकिरी मापां जोखून हांव तोखून वो मेजून कांयच फोटकिरें वापरूं नाका. नीट तागडी तीक जोकां आनी निगूत कोंडे फितां घेयात. हांव तुमचो सोर्वेस्पोर आनी हांवेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या. सोगल्या म्हज्या कायद्या पोरमोणांक पाळो दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक सुयजू, सर्वेस्पोराक सुयजू. स्वर्ग आनी संवसार एक दीस सोंपतले. पूण देवा उदक सासना दवरतले. सर्वेस्पोराक सुयजू, सर्वेस्पोराक सुयजू. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं.
जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान Moima tuka somya. आणि जेसू थंयसर भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो आनी अवचित कानांची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी वयल मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, मुशी काकलूत कोर. मुशे दुयेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कोडे अशें परातून मागताले, तिका वचून दी, आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हळें, देवान म्हाका फकत इस्रायेलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळयांत थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, भुरग्यांचें खाण काडून तें सुण्याच्या पेट्यांक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेसावेले दोन्नीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात ना. तेन्ना परती पाडून जेसून तिका म्हणलें, हे बायले, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Vani tuka Krista. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय समजून घेवंक आनी खेरीत भशेन आयचे शुभ वर्तमान समजूंक म्हाका इल्लोसो इतिहास, इस्रायलाचो इतिहासाची खबर करची पडटा. आयचो आमचो विशय आमी भाग्योत दियोगेची परबेची तयारी करूंक आयज आमचो 6वो दीस ह्या नोवेनाचो आनी आमचो विशय गांव घरांत पयस आसलोल्यांक अदीक मोगान वेगोवंक आमचेशी राव. गांव घरांत पयस आसलोल्यांक अदीक मोगान वेगोवंक आमचेशी राव. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा, देवान इस्रायल पोरजेचो खेरीतूच मोग केलोलो. दुसऱ्या हेर लोकां परस देवान हे पोरजेक आपली काळजाचो गोंडो कसो जावंक विचून काडलेली. सेगुला यावे हें आमकां पवित्र पुस्तक शिकता आसतना मेळटा. सेगुला यावे म्हणजे काळजाचो गोंडो कसो आपलो, आपली खेरीत मोगाची चड अपुरबायेची म्हूण तांकां ताणें विचून काडलेली. आनी हें आमकां आदल्या कोरांत खंयचेंय पुस्तक उगडशी कशे भाशेन देव तांकां आपलो मोग दाखयता तें आमकां मेळटा.
पूण कित्याक हो फावोर देवान केलेलो? कित्याक देवान सगळ्या लोकां मदें तांचोच इतलो चड मोग केलेलो? हें इस्रायल पोरजां विसरलीं. आमकां इंग्लिशीन ही उतरां मेवतात. टू बी अ लायट टू द नेशन्स. देवान इस्रायल पोरजेक बिश्ती इतलो मोग दिवन आपुरबायेन वाडोवंक नासली. इस्रायल पोरजेक एक मिसांव आसलें, एक काम आसलें. तिणें सगळ्या राष्ट्रांचो उजवाड जावंक, देवाचो उजवाड, देवाचो मोग, देवाचें राज ह्या सगळ्या लोकांक पावंक. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या मदीं भोव करून आयज काल आमच्या गोंयांत जायतो भायलो लोक येता. जायतो भायलो लोक. थोडो लोक काम करूंक, थोडो लोक काम करून हांगासरूच तांणी आपलें बिराड केलेलें आसा, तांणी एक घर घेतलेलें आसा आनी ती एके भाशेन गोंयचीच जालेली आसा. बरोच बोर आमी जाणात कशे आमच्या पॉलिटिशियनांनी तांकां हाडून भोल्ल्यांत आनी ते तांचे वोटर जालेले आसात. हांव मडगांवां प्रोविन्शियल आसतना बोर्दा हांव त्या सगळ्या व्हडल्या व्हडल्या मडगांवकारांक सांगतालो, आरे दिगंबर कामताक तुमच्या वोटांची गरज ना. तुमचे वोट मेजात रे. आख्खे होली स्पिरीट ठावन बोर्दा कोपेला कोरे लेगून मेजात सगळे वोट तुमचे कितले आहात ते. चडूच जाल्यार 200 वा 300 जातले. सगळे व्हडले व्हडले भाडकार, व्हडले शापोतां उलोवपी 200 वा 300 जातले. आनी ते मोती दोंगर वोट आहात ते मेजात. थंय मोत सायबिणीचें आमचें पियादाद सायबिणीचें वयर कोपेल आहा दोंगरार आमच्या ऑस्पिसा वयल्यान. ते वोट मेजात. थंय हाडून बोल्ल्यात तितल्यांचे वोट मेजात. रातच्या भितर चाट बदलता त्या वोटांनी. ही आमची गोंयची परिस्थिती. दिस इज द सिट्युएशन. आनी हाका लागून एके भाशेन जो राग आमकां ह्या गोंया भायल्या लोकांचो येता तो सारकोच चुकीचो अशें म्हाका दिसना. ताका कारण आसा. पूण हांव आयज शर्माव दिवंक सोदतां ती चूक जी इस्रायल पोरजेन केली ती चूक आमी करिना जावं. वी शुडंट लूज a golden opportunity of having the migrants among us, of evangelizing them. आमकां जो जेसू मेळ्ळा, आमकां जी जेजूची शिकवण मेळ्ळ्या, आमकां जी रीत रोवीस मेवल्या, आमी जे पळय आमच्या माय पायन आमकां गोरदार नितोळ निवळ दवरूंक शिकयलां, आमी 10 जाणां लागीं बरे भाशेन मोगान जिवंक शिकल्यांत, हें सगलें आमच्या धर्मांतल्यान आमकां मेळ्ळां तें बरेंपण,
मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमच्या घरांत काम करूंक येतात तांकां तुमी दिवंक जाय. हो तुमचो कायदो, हो तुमचो धर्माचो कायदो. आनी हो विशय आयज आमकां सांगता आमी कशे भाशेन तांकां आमचें बरेंपण वांटूंक जाय. आनी हें करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो सोंपें न्हय. तांचे लागीं काम करून घेवंक सोंपें. पूण तांकां देव आसा म्हूण शिकोवंक, तांकां तांच्या काळजांनी देवाचो मोग घालूंक, तांकां नितळसाण कितें तें शिकोवंक, तांकां 10 जाणां मदें कशें भोंवंक जाय तें शिकोवंक, हें मोगाच्या भाव भयणीनो जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयलां, जें आमच्या दर एकल्याच्या गोराब्यांत काय बरे तरेन चलता, हें तांकां शिकोवन आमी तांचे गोराबे सुदरावंक जाय. हांव झारखंडाक गेलोलो. नेवोच पाद्री कसो म्हाका तेन्ना तें बिहार, आनी थंय आमी एका खेड्या गांवांत काम करताले. आनी आमच्या पादविगारान तोय गोंयकारूच अक्षेचो एक बरी आयडिया ताच्या मनांत आयली. तो म्हज्या लागीं उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, पळय म्हणालो, किरियल बोमाय गोंयां लोकांक आपल्या घरांनी काम करूंक कोण तरी आधार जाव. ही आतां 1981तली खबर. ना तुमी म्हजेशेन फाल्यां धांवन येशात, फादर आमकांय कोण सवण जाय, तुमी मेवताले पळय म्हणून. म्हाका भिरांत दिसता तें उलयलो म्हणटच. कित्याक थोड्यांच्या मनांत येयल्लें, आरे बरो मेवलो रे फादर म्हणून, आमचें काम जालें म्हणून. तर ती 1981तली खबर. म्हणटच तेन्ना ताणें चिंतलें. तो म्हणालो, किरियल तुजी कोण वळखीची हान जाल्यार, आनी कोणाक गोंयांत तेन्ना सर्वंट जाय जाल्यार पळय म्हणालो, आमच्यान हांगासरल्या भुरग्यांक धाडूंक जाता. पूण म्हणालो एक कंडिशन, आनी ताणें ते पॉयंट्स मांडले. आमी आमच्यो सिस्टरी एक ग्रीनी कोर्स म्हणून चलयताल्यो. ग्रीनी कोर्स म्हणल्यार आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक सिस्टरी आमच्या सेंटरान हाडटाल्यो. तांकां आमी मंडे टू फ्रायडे आमच्या सेंटरान दवरतालीं. सॅटर्डे मागीर तीं घरा वयतालीं, पत्ती मांडे येतालीं. हे भाशेन तांकां एक 4-5 म्हयने आमच्यो सिस्टरी तांकां ट्रेनींग दिताल्यो. कसलें ट्रेनींग? रांदपाचें, नितळसाणीचें, शिवणसूत. आनी मागीर शिवणसूत तेंची जाल्या उपरांत आमी तांकां सगल्यांक दर एकल्याक एक स्विंग मशीन दिताले बायलांक. हे सगळे आमचे प्रोजेक्ट्स बरे चलताले. म्हणून तो म्हणलो हेच भाशेन म्हणलो, ज्या गोराब्याक तूं पळय हें चोडून दिता, त्या गोराब्यान फकत ताचो फायदो काडपाचो न्हू कामाचो, पूण तांणी ताका ट्रेन करूंक जाय. ताणें मागीर पोत्तें हांगासर येवंक जाय. आमचे गोराबे ओदीक बरे भावार्थाचे गोराबे करूंक जाय. पयले सुवातेर मागणें करूंक तांकां शिकोवनी गोराब्यांत कशे भाशेन आमी गोंयांत मागणें कोत्ता. आनी तितलेंच न्हय, ही स्कीम आनी एक स्कीम आमी काडली. आमी एक ग्रुप्स लोकांक हाडटाले आनी गोंयांत एक टूर दिताले. कशीं आमच्या गोराब्यांनी मागणें कोत्तात, कशीं आमचे गोराबे नितळ दवरतात, कशीं आमची शेजाऱ्यां एकामेका लागीं एकवटान आसात, हें सगळें तांकां दाखोवपाक. आनी हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें मिसांव चलतालें. हेंच आमकां आतां गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमचे मदें लोक येयत आसा. आमकां आतां सोदपाची गरज ना.
जायतीं हेल्परां आमकां आसात, पूण तांकां व्हॅल्यूज तांच्या जिवितांत घालूंक गरजेचें. तांचो दुडू तांचो देव जालोलो आसा. दुडू मेळटा थंय ती खूंय वचपाक रेडी आहा. तूं जोरी तर दिसाक 400 रुपया दिता आनी ती दुसरी बायल म्हणटा आगो ती तुका कितले दिता 400. आनी आमचो लोक एकदम हुशार 400 दिता गो, हांव 500 दिता, यो गो म्हजेशीन. पूण ह्या दुसऱ्या गांवांनी घडटा गिरवड्या घरोणा. गिरवडचो लोक एकदम बरो म्हूण फादर आनंद सांगतालो. हांगाय घडटा जाल्यार घडचें न्हू सायबा. अशें करून आमी तांकां बरी वाट दाखोवचे सुवातेर आमी तांकां दुडवांची आस दाखयता. दुडवांचे आशेक कोण काम करिना. आपले गूण वाडोवंक, फॉर अ ग्रोथ of our personality. I always tell people, particularly young people, when they join job, first thing they tell me, you know, Father, I have started a new job. Yeah, how is the job? Very tiring, Father, and they pay very little. Such a silly answer. Very tiring, Father, and they pay very little. Please tell me, I say afterwards, is the job challenging you to use your talents creatively? Is the job challenging you to use your talents creatively? Then please work for peanuts. Work for peanuts for the next 3 years. Be in that job and let your talents grow. Don't worry about the money. Daddy is still earning. You don't have to worry. But you grow into a person with the job that you are doing. If it is helping you to grow, if that fellow is kitty and every time after you and not allowing you to do anything, get lost. Give up the job. But if you are getting enough opportunities to come up in your talents, to exercise your talents, to write some nice reports, to make some nice presentations. If the boss is really challenging you and appreciating you, be in the job. Don't worry about the salary. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां देवान वावर कोर म्हटला न्हय दुडू जोडूंक. एक मोतीन दोरात. आमकां देवान वावर कोर म्हटला न्हय दुडू जोडूंक. पूण आमचें बरेंपण करूंक. आनी हें बरेंपण आमी कोत्ता जेन्ना आमचे मदें आमचे सोबें आसलेले गूण त्या वावरा वरवीं आमी वाडयता. एंड दॅट गिव्स मी फुलफिलमेंट. त्या गुणा वरवीं जेन्ना ते म्हजे गूण जे म्हजे सोबे आसात ते वाडटात तेन्ना म्हाका अदीक आनी अदीक जिवितांत म्हज्या भरपूर दादोसपण भितर सोदता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय बरोच बोर आमकां सांगता. आमी म्हणटा जाणा जावया की आमी सगळीं गोंयकारां आमी तांकां म्हणटा ती आमच्या गांवांत आयल्यांत. आमी उगडास धरुया आमी कशे दुसऱ्यांच्या गांवांत गेल्यात. आमी कशीं एका तेंपार आफ्रिकाक गेल्यांत. त्या खापऱ्या मदें आमी वचून आमी बायलीं आसलींत. तांणी आमकां धांवडायलींत कित्याक आमी वचोन थिंगा चड जबरदस्ती केल्ली. आमचें व्हडपण थंय केलेलें. म्हणटूच आमी दुसऱ्यांक गोंया बायलीं म्हणचे सुवातेर आमी जाणा जावया आमी त्या देशांनी त्या देशा बायलीं जावं अमेरिकाक आयज जावं लंडनाक
जावं गालफाक जूंय सूंय आमी काम कोत्ता थंय आमी गोंया भायलीं जरी तर आमी आमच्या ह्या लोकांक गोंया भायले म्हणून तांकां किकोत कोत्ता जाल्यार तांच्यानूय आमकां किकोत करूंक जाता जरी तर आमी ह्या लोकांक चोर आनी नागोणे म्हणटा तोय लोक दुबावता आमी चोर आनी नागोणे म्हूण आमची एक कातीक पडोवन देखून जें आमी हांगासर कोत्ता तें घडयेक आमकांच भोगूंक पडत ताका लागून हो विशय आयज आमकां चतूर रावंक आपयता बरोच भर आमी जाणा जावंक की आमी दुसऱ्यांक गोंया भायले म्हणच्या आदीं आमकांच दुसऱ्यांनी म्हणोंक फावना तुमी आमच्या गांवा भायले आनी आमकां धांवडांक फावना जशें आमकां आफ्रिकाक थंड धांवडायले निमणें सांगचें म्हणल्यार मोगाच्या बाबडीनो काय बरो हो डायलॉग जो चलता जेसू आनी ती बायले मदीं अपुर्बाय दिसता जेजूची जेजू तिका सोत तें सांगता जेजू तिका सांगता पळय पयलें म्हाका ह्या इस्रायलाच्या लोकांक पयलीं म्हजी हो देवान विचून काडलेली पोरजां हांकां देवान सोडवंडार बसयला हांचे पासत हांव पयले स्वातेर आयलां पूण ती बायल म्हणटा तिका सुणे लेगून सुण्याक लेगून जेजू सोर कोत्ता मेजा वयलें जेवण सुण्याक उडयनात म्हणटा पूण ती बायल काय बरो जबाब दिता जे मेजा वयले उंड्याचे कुडके पडटात ते सुणे खातात निमणी एक खोरी घडणी सांगून सोंपयता एका इस्कॉलांत बो करून आतां आमच्या इस्कॉलांत म्हणटात ते तुमी सगळीं घडयेक म्हापशां इस्कॉलांत व्हडल्या व्हडल्या इस्कॉलांत भुरग्यांक धाडटात आमचे डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन इस्कॉलां जीं गांवां गांवांनी आसात थंय चडशीं भुरगीं गोंया भायलीं बरीं बरीं व्हडलीं व्हडलीं क्रिस्तांवां तांकां शारांनी इस्कॉलाक धाडटात आनी आमच्या इस्कॉलांनी आमकां तीं गोंया भायलीं भुरगीं उरल्यांत म्हणटच एका असल्या इस्कॉलांत गांवांतल्या अशी घडणी घडली एक माय आपल्या 4th स्टँडर्डान आसलेल्या भुरग्याक परत परत तापयता हो भुरगो पेन्सिल शाणयता आनीक दुसऱ्या दिसा रब्बर शाणयता आनीक तिसऱ्या दिसा नी रुलर दिलेली ती शाणयता आनी कांय एक सांगोना विचारल्यार अरे खूंय उडयली कितें केलें सांडली म्हणटा मायचो मार खाता तापसाण खाता एक दीस तेंगेर काम करूंक येताली ती एक बायल तिचो तेच क्लासींत आसलेलो भुरगो तिच्या पुताचें बरें हे कोर्साचें कितें शर्ट आसलें तें घालून ती पळयता त्या काम कोत्ता ते बायलेचो चेडो आनी ती म्हणटा आगो हें शर्ट खंय मेवलें हें शर्ट म्हज्या चेड्याचें खंय दिसता मुगो आनी तेन्ना ती काम कोत्ता ती बायल सांगता हांवें तें चोरना म्हूण समजना काय हांवें तें चोरूंक ना तूं म्हजेर बोगलाट घालची तुज्याच बाबान त्या दिसा तूं घरान आसली तेन्ना तें काडून म्हज्या बाबाक दिलां आतां हांव कितें कोत्तली म्हाका हे स्टोरीचो हे घडणेचो उगडास येयलो जेन्ना जेजू म्हणटा ते मेजा वयले कुडके पडलेले सुण्याचे पेटे हातात हिच्या घरांत इतलें आसलेलें पूण हिका दिवंक गमनासलें पूण ह्या धाकट्या भुरग्याच्या मोतींत अशें देवान घाल्लें ते पेन्सिल सांडून आसलेत
ते पेन्सिल तो गरीब देखून तेका दितालो, ती रब्बर तो गरीब देखून तेका दितालो आनी मांयक येवन फोट मारतालो आनी सांगतालो मांय सांडलें म्हणून. काय बरें काळीज त्या धाकट्या भुरग्याचें. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें थंय झारखंड आसतना पोटल्यांनी रोप येयलोलो आसा गोंयचो, आनी तांणी जो रोप तुमी घरांत घालिनासलींत तो रोप तांणी फेस्ताक थंय घातलेलो आसा. हे भाशेन आमच्या घरांत कितलें आसतलें ते मेजा वयले कुडके पडटात तसले वांटूंक ह्या गोंयां आयलोलो लोक तांकां आमच्यान जायतो असलो आदार दिवंक जाता. आमच्या घरांत आसलेलें जायतें तांकां वांटूंक जाता आनी आमचें बरेंपण ओदीक आनी ओदीक शिंपडावन तांकां जेजूच्या मोगान जेजूच्या उजवाडान आमच्यान हाडूंक जाता. उबी रावया, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया, देवाचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेळयां सोबे गोवळी कशें मुण्यारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातींच्या, देशांच्या आनी भासांच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें काळीज मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्मांचो, जातीचो व कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाचे उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. गांव घर सोडून पोटाक लागून आयलोल्यां सोबें मनीसपणान वागूंक आनी तांच्या हक्का खातीर आमी वावरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा, तूं आमचें शरण आनी आमचें बोळ, तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भावां भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाने नेहमी आमच्या हे पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सोर पदवेदार देवा, सांत योग तुझ्या भक्ताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचे बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं ओतम्या कुडीच्या निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी गोडो खाता आनी एकाचितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भणीची काकलूत कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतांक, आमचो गांवचो आस्कारी, फिरगोजेचो आस्कारी बागयोन दियोगो, आमचे गोंयचे सांत जुझेवाज आनी फ्रांसीस शावियर आनी सर काळींद गोमानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुझे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टगळ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान उतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाची दिश्कार आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती आमचो मोगाळ जेजू. ताच्या जेवणाक आमी आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तूं सोर्गीची गोचानीचो उंडो, परदेसांत तूं स्वर्ग आमच्या काळजाचो.
Yesodakat Satugira Samso Tuji Vive Amcha Jiyonazo Ek family Ek Pai Tujurgi Ami Ek is family Che Ami Sale Bozonata Tuja Meza Sugri Kam Surgitzo Mundo Amche Ami Ek family, ek pai, tujurgi ami. Ek is family, che ami sade. Bosonata, tuja mesa sugli. Kang sorgitzo, mundo amche ami. Altar casa amci, ataci etai tutur noi ami, tuji kursevun, exaleau ami, kolang takot, kurungam kadoshi, ek famil, ek pai, tuj kurgi ami, ek is family, che ami sane, osonata, tuja mesa sogli, kau sorgitzo, mundo amche aure, ek famil, ek pai, tuj kurgi ami, ek is family, che ami sane, osonata, tuja mesa sogli, kau sorgitzo, mundo amche aure. हांव खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आमच्या आयची नोवेनाची मांडावळ केलेल्या आमच्या देव संदेशकारांक कॅटेकॅटिकल एसोसिएशन आनी लिजन ऑफ मॅरी ह्या संस्थेक बरे भाशेन मांडावळ केल्या तांकां हांव दिन वाचतां. फाल्यांच्या दिसा इगोर्जेची सफाई करूंक आयज सांजे मीस जाल्या उपरांत पॅरिश यूथ, चर्च कोयर आनी कॅरिझमॅटीक ग्रूप ह्या तिनूय जोम्याच्या वांगड्यांनी मीस जाल्या उपरांत, साल्व जाल्या उपरांत इगोर्जेंत रावचें आनी इगोर्जेची सफाई करची फाल्यांच्या नोवेनाचे तयारेक. आमी ह्या दिसांनी साल्व करता आनी त्या पासत म्हाका खिरीत आवडो आसा, आमचे सगळे कॉन्फ्राद आसात पूण चडशे ऑक्मूस न्हेसोन येनात साल्वेक. कित्याक म्हूण हांव नगो म्हणटच तुमी कॉन्फ्राद जोम्यांतल्या वांगड्यांनी सगल्यांक उगडास करूंक जाय. कॉन्फ्राद म्हणजे जावन आसा इगोर्जेचे खांबे कशे, म्हणजे बरें करपाचे खांबे, न्हय खांबे मोडपाचे. आदीं खांबे मोडटाले पूण आतां बरें करतात. त्या पासत सगल्या कॉन्फ्रादींनी जावं लिव्रामेंत कपेलाच्या वांगड्यांनी, जावं सांतातोन कपेलाच्या वांगड्यांनी, जावं मायंद देवस कपेलाच्या वांगड्यांनी, जावं आसूम सायबिणीच्या कपेलाच्या वांगड्यांनी इगोर्जेचे कॉन्फ्राद पयले. म्हाका उगडास आसा बा म्हणिनो कॉन्फ्रादीची खबर सांगतना जिवितांत केन्नाच कॉन्फ्राद कसो न्हेसूंक ना. पूण मोत्तो ताजी बायल बॉब मारूंक लागली, म्हज्या घोवाक ऑक्मूस घाल काशावान. काशावान ऑक्मूस घालूंक कॉन्फ्राद जाता आमी.
ते फाल्यां फादर किरियल सांगतलो. मामणी न्हू कोफराद म्हणजे जावं जिवितान सहभागेलीपण इगोर्जेन दाखोवंक. त्या पासत सगळे कॉन्फराद आसात, बेश्टे रेजिस्टरार आसात ते पर्यंत आमचे कॉन्फराद आमकां मेळूंक जाय आनी तांणी आपली ऑक्मोस घालूंक जाय. नाल्यार मागीर काशान ऑक्मोस घालतोच हांव तांचें मरण हांव नको कोत्तलो ना तें. समजल्यात? आतां नवे कॉन्फराद करूंक आमी प्रयत्न करतले. हांव केन्ना तें तुमकां सांगतलें. हांव नवे कॉन्फराद जायते कॉन्फराद आसात पूण ऑक्मोस घालिनात म्हणटच ओगडास कोत्ता. उबी रावया आनी निमाणें मागणें आनी आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या भोगता सांत योगाक आयज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत खेरीत भाशेन मान दिला. तातूंत आमकां भोगतांच्या पावलांनी चलूंक नवी गोठाय तुवें दिल्या. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपेग करून दिसान दीस ओदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गीच्या आनंदाच्या जिविताक वेगळी जल्मूक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. Jesus.